नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या माजाळीत असलेल्या सरकारी इंजिनिअरिंग कॉलेजाच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागाच्या इमारतीक शिरेला तेजेन विद्यार्थ्याक दुसऱ्या इमारतीत स्थळांतर केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2009 सालात सुरू झालेले सरकारी इंजिनिअरिंग कॉलेज नवीन बिल्डिंग बांधूक राईट्स कंपनीन कॉन्ट्रॅक्ट घेतले। 14 एकर जाग्याचेर करोडांशी रुपये खर्च करून 2013 ते 2017 सालपर्यंत कॉलेज बिल्डिंग बांधचे काम पूर्ण झाले। पण बिल्डिंग हस्तांतर करत असताना बिल्डिंगाक मात्र शीर येयली। पण त्या वेळाचेर कॉलेजाच्या प्रिन्सिपलान कितेंच क्रम घेनासतना बिल्डिंग ताब्यात घेयले। पण आता जास्त शीर येत आसा। कॉलेजाचे बिल्डिंग तपास करचे वेळाचेर शीर येयली दिसून येयली। हेजे बदल कॉलेजाचे प्रिन्सिपल डॉक्टर बी शांतला हेमी टेक्निकल एज्युकेशन विभागाक माहिती दिले। बिल्डिंग बांधिले राईट्स कंपनी आणि बेंगळूरचे खासगी संस्थेचे तज्ञान कॉलेजाक भेट दिली आणि बिल्डिंग तपास केले। आता राईट्स कंपनीचे कर्मचारी शीर येयले लिपयेचे तात्पुरते काम करतेत आसात। 2017 सालात पूर्ण झालेल्या इमारतीक एकतपटी अशी शीर येयल्यार काम सारखे जालना म्हणून अर्थ असे स्थानिक लोक सांगते आसात। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರೂಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆವು। ಕೂಡಲೇ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು 2-3 ದಿನ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದೆವು। ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು। ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ। ಸೊ निस्तेकाराली सुरक्षता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनुकूलतेसाठी निस्त्याबुटीक डिसेंबर 20 तारीखपर्यंत ट्रॅकर बसून घेऊक जाय म्हणून फिशरीज डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरान आदेश केला। यांत्रिक आणि मोटारीकृत बोटीक तसेच होडेक न चुकता डिसेंबर 20 तारीखपर्यंत ट्रॅकर लावूक सांगला। एक वेळाचेर ट्रॅकर लायन जाल्यार तसले बोटीक सबसिडी डिझेल दिवचे बंद करतले असे फिशरीज डिपार्टमेंटान ताकीद दिला। निस्त्या बोटीक ट्रॅकर बसेच बदल गेले 1 वर्सा फाटी सांगिले, पण निस्तेकारान थोडो वेळ मागिल्ल्यान हो आदेश कार्यरूपाक येयलो नाशिल्लो। पण सद्याक फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टराल्या अध्यक्षतेत जाल्ल्या सभेत हो निर्णय घेयला। पण निस्तेकार ट्रॅकर बसून घेवक अजूनही वेळ मागतेत आसात। कोरोना, लॉकडाऊन, तुफान असे काही कारणान निस्तेकार त्रासात आसात। असले वेळाचेर निस्तेकाराक मदतीची गरज आसा, पण ह्या वेळाचेर ट्रॅकर बसून घेवचे दबाव घालचे सारखे न्ही असे निस्तेकार सांगतेत आसात। चतुष्पथ राष्ट्रीय महामार्ग करच्या कामगारीत कारवारच्या जिल्हाधिकारी कचेरी मुखार फ्लायओव्हर बांधचे काम चलतेत आसा। पण काम करचे कामगारी कसली सुरक्षता क्रम पाळनासतना काम करचे दिसून येते आसा। राष्ट्रीय महामार्ग विस्तरण करचे काम करतेत आशिल्ले आयडियल रोड बिल्डर्स IRB कंपनी फ्लायओव्हर करचे काम करतेत आसा। 2017 सालात सुरू झालेले फ्लायओव्हर काम 4 वर्ष जाल्यार बी अजूनही पूर्ण झाले ना। कोविड, लॉकडाऊन, पावस, हुंवार अशा कारणान कामगारीक वेळ झालो, पण आता गेल्या 4 महिन्याच्यान परत काम सुरू झाला। फ्लायओव्हर बांधचे काम करतेत आशिल्ले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्याचे कामगार कसले बी सुरक्षता विधान पाळनासतना काम करतात। सुमार 40 फूट वयर ब्रिजाचे काम करतेत आशिल्ले कामगार हेल्मेट, ग्लाउज, गमबूट कसलेच घालनात। तसेच वेल्डिंग, सेंटरिंग करचे कामगार मातर बी नियंत्रण चुकल्यार जीवहानी जावची शक्यता जास्त आसा। इतले वयर काम करतेत आशिल्ले त्यांना सकयल्यान वाहन संचार सुरू उरता। प्रवासी, स्थानिक लोक फिरत उरतात। रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर वयतले जाल्यार फ्लायओव्हर जावच्या पंदांतल्यान वचूंक जाय।
वयल्यान लोखंडाची सरळ किंवा जड वस्तू सकल पडल्यार सार्वजनिकाक लागूक बी शकता असे स्थानिक लोक आतंक व्यक्त करतात आसात. सुरक्षता क्रम पाळचे बद्दल IRB कंपनीचे अधिकारीक आपोवन घेवन सुरक्षता क्रम पाळूक जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सांगिल्ले, पण तेमी अजूनही सुरक्षता क्रम पाळतेत ना. कानुना प्रकार खंयच्याय बी कंपनीन सगळे नियम पाळूकूच जाय. तेमी पाळणे जाल्यार तेमचे विरुद्ध कानून क्रम घेतले असे जिल्हाधिकारी सांगतात आसात. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲೋ ನೀವೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ IRB ಫ್ಲೈಓವರ್ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಲೇಬರ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ವಹಿಸಬೇಕು. ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ग्रामपंचायतीक निवडूक जाल्ले महिला लोकप्रतिनिधील्या घवान किंवा कुटुंबाच्या सदस्यान ग्रामपंचायत कार्यात आणि घेवच्या ठरावा संबंध हस्तक्षेप करचे कानुना भायर आसा म्हण जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका M हेमी सांगले. ग्रामपंचायतीक निवडूक जाल्ले महिला लोकप्रतिनिधीला तर्फेन तेमगेले घोव किंवा कुटुंबाचे सदस्य ग्रामपंचायत कार्यात हस्तक्षेप करचे बद्दल सार्वजनिका खंयच्यान कळणे येयला. ग्रामपंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हेमी उपस्थित नाशिल तेन्ना तेमगेले घोव किंवा तेमगेले कुटुंब सदस्य जिल्हा पंचायतीक भेट दिले तेन्ना आमीत ग्रामपंचायतीचे सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष असे सांगिल्ले उदाहरण बी आसात. ग्रामपंचायतीचे अधिकृत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हेमगेल कोणी बी कुटुंब सदस्यान किंवा संबंधिकान ग्रामपंचायतीच्या खंयच्याय बी कार्यात हस्तक्षेप केल्ले दिसून येयल्यार किंवा कंप्लेंट येयल्यार तसल्या लोकप्रतिनिधील्या विरुद्ध कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज अधिनियम 1993 कायद्यात प्रकरण दाखल करून क्रम घेतले असे जिल्हा पंचायत CEO हेमी सांगले. आयज इतलेच न्यूज. मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.